आयज आख्खे आमचे वास्कोकर जाणा नाना बाब सदांच सोशल एक्टिविटी सोशल कॉजाक लागून तो फुडें आसता आनी त्याच प्रमाणे ताणें आपली फूल लायफ आमचे वास्कोच्या समाजाक लागून डिवोट केल्ली आसा आनी तो एक आमचो आयज प्रेजिडंट आसा हिंदू समाजाचो मुरगांव हिंदू समाजाचो आनी हांवूय ताजो एक मेंबर आसा. आयज नाना बाब मुद्दाम मेळपाक येयलेलो आमकां ऑफिसान येवन आमकां ताणें खुबशे आमकां गायड केले जे वास्कोचे डेव्हलपमेंटाच्या बद्दल उलयले ते आमचे कडेन डिस्कस केले आनी एक तांकां एक दिसता तेंच्या एक मनान आसा की आमचे हिंदू समाजाक लागून एक हांगा ऑडिटोरियम जावचो मुरगांव तालुकात. सो तेच्या बद्दलूय तेंच्यांनी म्हाजे कडेन डिस्कशन केलें आनी बाकीचे जे इश्यूज आसलेले आमचे धर्मशाळेचे तेचे देवळाचो इश्यू आसलो तेच्या बाबतीनूय तेंच्यांनी म्हाजे कडेन डिस्कस केले आनी इन जनरल बाकीचे डेव्हलपमेंटाचे बद्दल तेचे बद्दल उलयला आनी इट वॉज अ ग्रेट हॉनर कितें एक आमचो एक येदो व्हडलो मनीस जो आयज काम करीत येयलेलो आसा आनी तो एक मुद्दाम पर्सनली आयज आमकां म्हाज्या ऑफिसान येवन म्हाका मेळोन म्हाजे कडेन डिस्कस केलें तेजे बाकीचे कमिटी मेंबर येयलेलो. इट वॉज अ बीग हॉनर फॉर मी एन्ड हांवें ताका उतार दिलेले आसा नाना बाबा कितें बाबा फुडें आमी सगळ्यांक वांगडा घेवन आमी हें कार्य करुया आमचे समाजाक लागूनय तशेंच आमचे जनरल पब्लीक आनी डेव्हलपमेंटाच्या बद्दल महत्वाचें. पहिले आमगे जागो अप्लाय केलो सर्वे करून राहुल फुगडे बाब त्यांना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्लो रिक्वेस्ट केल्या बरोबर आपण अटेंडंट युअर BJP इंडिपेंडंट बट वर्किंग वीथ BJP सो ताणें रोखडेंच पास करून सकयल हाडलेलें म्हणजे फ्युचर म्हणजे फर्दर कशें करप प्रोसेस. तेच्या नंतर आमचो आर्नल फर्नांडीस ताणें प्रोसेस करून मागीर ते हांगा आयिल्ले तर हांगा ते तेन्नाचो आमदार आशिल्लो पूण ते आमी सांगलें ना तांकां ते आमचे मेंबर आसात पण कित्याक सांगलें ना आमकां खबर ना पण सांगलें ना पण तांचोय कितें इंट्रस्ट असो म्हणजे आनी कसले संस्थेन मागलो आसतलो म्हणजे ते फुडें गेले ना. मागीर आमी सगळे दोन जाणांनी आमकां ते प्रोग्राम आयलो की आमी मातशे उत्साही जातात नाजाल्यार परत थंड जाता आनी मागीर केन्ना केन्ना आमकां सगळ्यांनी चालू करचें पडटा अरे कितें करया सो अशा पद्दतीन ती उरली. आतां गाजीबाब थंय आशिल्लो थंय आमचो मेंबर संकल्प बाबू हांगा आसा थंय म्हणटा सगळ्यांनी म्हटलें की वाय नॉट आनी म्हज्या भाशणाकारान म्हटलां खंय तरी की ऑडिटोरियम म्हजी इच्छा आहा चिल्ड्रन म्हणजे तो असो पसून प्रमोट करूया म्हणून समाजाचो जावचो कितें आनी कोण हेचेर विचार करना सगळे विचार करतात की कमर्शियल कशें आपल्या जाग्याचे उपाय विचार करप कोण म्हणटलो मॉल घातले कोणी थिएटर घातले कोण आनी कितें केलें पण आमच्या समाजा खातीर हिंदू समाजा खातीर आमच्या कडेन जागो ना. सरकारा कडेन जागो आसा रेवेन्यू तो आमकां काय वापरूंक मेळना सद्या गव्हर्मेंटूच वापरता आय थिंक अदारीट फॉर देमसेल्स ऑर फॉर समाज आय डोंट नो म्हणून रिक्वेस्ट करता की आतां तुमी हांगा सगळे राजा म्हण आनी सगळे आतां दाबोलीचो राजा म्हण येता मुरगांवचो राजा म्हण येता तशें आमचो सांजचो हांगा पडलो ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो राजा म्हणपाक हरकत ना आनी आमी प्रजा रिक्वेस्ट करपाक आयला. थँक्यू सर.